Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. जीएसटीचे रेट रेशनलायझेशन येणावळ वाडोवंक आनी गळती बंद करूंक उपाय काडपाक जीएसटी कावन्सिलान मंत्रीगट नेमला. गोयचो सिनियर मंत्री माविन त्या मंत्री गटाचो वांगडी येणावळ वाडोवंक जीएसटीचे 7 स्लॅब उणे करून 3 ते 4 हाडपाचे माविनाचे तकलेत घोळटा. तशें केल्यार जीएसटी येणावळ म्हयन्याक 1.5 ते 2 लाख कोटींक तेंकपाचो ताचो अदमास मंत्री गटा मुखार माविन प्रस्ताव घालतलो. 7 स्लॅब आहा, देर इज अ 7 टायर स्लॅब, ते जाता जाल्यार उणे करपाचे. रेव्हेन्यू कसो इन्क्रीज करपाचो, खुंयचे कमोडिटीचेर आमी वाडोवपाचे, खुंयचे कमोडिटीचेर आमी कमी करपाचे, खूंय रेव्हेन्यू लॉस जाता, हें काम आमचें जावन आसा. हांव समजता सगळ्याहून म्हत्वाचें हें काम जीएसटी कावन्सिलान आमकां दिल्लें आसा. आमकां आतां सादारणपणे 1 लाख करोड ऑन एन एवरेज कलेक्शन जाता. ते मिनिमम म्हाका दिसता 1.5 करोड तरी जावपा जाय. 1.5 लाख करोड एवरी मंथ कलेक्शन जावपा जाय. म्हाजी समज जी आसा, हांवें थोडीशी स्टडी केला. जे 5% ब्रॅकेट आहा, आमी 1% सुद्दां तरी ते वाडयले जाल्यार वी वील बी नेटिंग एडिशनल 50,000 करोड. म्हणजे 1 लाख आहा ते 1,50,000 जातले. पूण एट द सेम टायम कितें जावपा जाय, बेश्टे वाडोवपा जाय म्हणून 1% वाडयले म्हूण जायना. रॅशनलायझेशन जावपा जाय. 12% ब्रॅकेट आसा, 18% ब्रॅकेट आसा. हे दोनी ब्रॅकेटांची जोड करून जाता जाल्यार 17% ब्रॅकेटान तरी आमी हाडले सगळ्यांक जाल्यार एगेन इट वील हॅव द सेम एफेक्ट. हे हांवें कॅल्क्युलेट करूना कितले आमी पयशे आमकां मेळपाक शकता ते. एकूच हांवें मातशें रफ बॅक टू बॅक कॅल्क्युलेशन करून पळयल्लें ते आमकां इतले पयशे आमकां येवपाक शकता म्हणून. आतां 28% इज द हायेस्ट ब्रॅकेट. थिंगा कितें करपा जाता जाल्यार आमी पळोवपा जाय. कित्याक ऑन व्हेरी फ्यू sin goods and luxury goods म्हणून आहा. आतां sin good is like tobacco is cigarette, it is a sin good. Luxury goods are very high end goods. 28% plus cess. तो आमचो सेसूय आमचो 2%, 5%, 8% म्हणजे इतले व्हडले ते प्रमाणान ते वाडयतात. आनी हे तरी आमी सारके रॅशनलायज केले. 18 आनी 28 ब्रॅकेटाचे कितें तरी आमी बरी अंडरस्टँडींग करून प्रॅक्टिकली कितें जाता तेजेर वर्किंग केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांकूय सोंपेपण मेळटलें. म्हाका तरी दिसता अल्टिमेटली it may be difficult to go to 1 or 2 brackets, but at least you can go to 3 or 4 brackets. 7 slab आहा ते, you can go to 3 slabs or 4 slabs. पेट्रोल डिझेलाचे म्हारगायेचो पुराय मार्केटाचेर परिणाम जाता. आज ना फाल्यां पेट्रोल डिझेल जीएसटीत हाडचेच पडटले. आवाज आसता कितें म्हूण पेट्रोल वाडटा, डिझेल वाडटा आनी गव्हर्मेंट डिझेल आनी पेट्रोलाचे तरी कमयना. स्टेट गव्हर्मेंट्स आख्खे देशान आहात ते तरी डिझेल आनी पेट्रोलाचे कमयना. खंयचे पयशे येतले डेव्हलपमेंटाक. पूण अल्टिमेटली तेजेर दुसरो कॅस्केडिंग इफेक्ट जाता. डिझेल चडले म्हणटात ऑल कमोडिटीज इन्क्रीज, ट्रान्सपोर्टेशन इन्क्रीजीस. पेट्रोल चडले ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट, दो इट मे नॉट बी एज मच एज डिझेल. सो एज अगेन्स्ट दॅट बॅकग्राउंड वी हॅव टू थिंक अ लिटल डिफरंटली. तेका लागून हांव म्हणटा रॅशनलायझेशन रेट करतना आमी सारके विचार करूनच आमी ते करपा जाय. आनी म्हाका दिसता लास्ट टायम आमी एविएशन फ्युअल एक आमी हाडपा सोदताले भितर. देन वी सम स्टेट्स ऑब्जेक्टेड, वी गेव अप दॅट. बट अल्टिमेटली स्लोली बोथ पेट्रोल एंड डिझेल वी वील हॅव टू गेट इन टू द सेम ब्रॅकेट. बट फॉर दॅट since states will lose, center will lose, हे रेट तरी सारखे रॅशनलायज केले जाल्यार आता 1 लाख करोड येता तो फाल्यां 2 लाख करोड येयले. देन इट गिव्स मोर लिवरेज टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो and get ultimately let market forces work. Ultimately all economies in the world work that way. Goa as well as the country, we have to also look at the social side. जीएसटीची येणावळ वाडोवप आनी गळती बंद करपाचे नदरेन सुदारणा सुचोवपाची जबाबदारी ह्या मंत्री गटाक दिल्या. ताचे सुनावणेन खंय राष्ट्रीय पावंड्यार जीएसटीचे 40,000 कोटींचे फ्रॉड एक्सपोज जाले. हांव सगळ्यान चड आवाज उठयतालो कितें, आमी जेन्ना डिजिटल प्लॅटफॉर्म e-invoicing, crores of invoices are being filed, we have to be able and we have to be competent to use that data to formulate the future policy.
where there is leakage particularly, we have to have a revenue intelligence. We have to have a intelligence network within GSTN where we will be able to detect the frauds. And she credited me 2 meetings later that you were the one who were making maximum noise. We have done this now. As a consequence, we have caught just 2 companies. The fraud committed was some 40,000 crores at that point of time. सप्टेंबराच्या निमाण्या सप्तकात केंद्रीय अर्थमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला जीएसटी काउन्सिलाचे 45व्या बसकेत मंत्रीगट नेमपाचो निर्णय जाल्लो. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माय हाचे फुडारपणाखाला नेमिल्ल्या ह्या 8 वांगडी मंत्री गटाक अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन रिपोर्ट दिवंक 2 म्हयन्यांचो प्राझ आसा. 15व्या वित्त आयोगाने जीएसटी स्लॅबांचे फेररचणुकेची सुचोवणी केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकीक शिलकार.